नमस्कार. सनबर्न हो आमचो एक वादाचो विशय आनी तो आमकां आवडटा. वेगवेगळे लोक वेगवेगळे तरेन उलयतात. सत्ताधारी पळय आसात तांकां सनबर्न जाय आसता. ऑपोजिशनान गेले की सनबर्नाक विरोध. जे मंत्री सरकारान आसतात ते भायर पडिल्ले आसतात, मागीर मंत्री नासतात तांकांय विरोध जाल्लो आसता. आनी लोक अशें म्हणटात की ते फायद्या खातीर असो स्टँड घेतात काय कितें. मागीर सनबर्न कित्याक नाका, सनबर्न जाय जाल्यार तो कित्याक जाय. आनी आमचो जर दीर्घकालीन गोंयचे टुरिजमाचो विचार करतलो अशे तरेचे EDM फेस्टिवल आमी करतले काय कितें, त्याचे पासून आमी कितले काळ फाट करून उबे रावतले. म्हाका दिसता ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक चर्चा आमी करतात. 3 मानेस्त आमचे कडेन, हांव तुमचे वळख करून दिता. आमचे मदीं सिद्धार्थ बाब कुंकळकर, BJPचे स्पोक्सपर्सन, आनी ते किल्लो लडयतले सनबर्न जाय म्हणून अशें म्हाका दिसता. आमचे मदीं आसा एडवोकेट अमित सावंत, जे मांद्रेचे आदले सरपंच, आतांचे पंच वांगडी. आनी आमचे मदीं आहा खडेगाड पत्रकार किशोर नायक गांवकर. सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे कडेन तिगूय जाणां कडेन मागता. किशोर, तुजे कडेन स्टार्ट करूया. सनबर्न परत जाता, परमिशन मेळचे पयलीं तांणी पब्लिसिटी सुरू केल्या, कांय प्रमाणात तिकेट विकल्यात आनी सनबर्न जातलो सगळे जाणात, कितलो विरोध जावं. कारण कशे तरेन तो जावचो हाजी क्लृप्त्यो आनी हाजी आयडिया तांच्या आयोजकांना आसात. सो तुजे मनान ह्या संदर्भात जे कितें मतां आयल्यात, विचार आयल्यात ते तुवें. सनबर्न हो आमच्या पर्यटनाचो एक महत्वाचो भाग जाल्लो आसा. हें आमी मान्य करचेच पडटलें. पर्यटना खातीर सनबर्न गरजेचो आसा. पूण तो सनबर्न खंय जावचो, कशा तरेन जावचो हाची एक सिस्टम जी जाग्यार पडपाक जाय. इतले सनबर्न जाले, पूण ते दर वर्सा जेन्ना वाद निर्माण जाता, दर वर्सा तेच विशय येता. हे कित्याक लागून जाता हें म्हत्वाचें आसा. ह्याच्या पयलीं सनबर्न हो कोस्टल बेल्टान जाला. पयले फावट सनबर्न खंय तरी धारगळे म्हणजे सामको रुरल भागान अशा पद्दतीन हो आतां सनबर्न आयोजन करपाचो प्रयत्न आसा. आतां एक विशय आहा की सरकार कोर्टान म्हणटा की आमी कसल्याच पद्दतीचें परमिशन दिवंक ना. दुसरी गजाल, सनबर्न ऑफिशियल आपले वेबसायटीचेर तिकीट बुकींग करता, डेस्टिनेशनूय दिला, गुगल मॅपूय दिला. आतां सध्या आमी पळयतात सगळी कडेन आर्थीक फसवेगिरीचे प्रकार सुरू आसा, जाल्यार होय आर्थीक फसवेगिरीचोच प्रकार जाता. सरकार जेन्ना सांगता की आमी परमिशन दिवंक ना आनी सरकार वगी रावता, आनी दुसरे वटेन आयोजक पूर्णपणे तयारी करता. आतां जर थंय वचत जाल्यार सगळी तयारी थंय सुरू आसा. ही जी फटिंगपणां जी जाल्ल्या पळय, ही फटिंगपणां आमच्या पर्यटनाक परवडपाची ना. तुमकां करपाचें आसा, येस आमकां करपाचो आसा, आमकां अशा पद्दतीन तो करपाचो आसा, धोरण ठरया. अशी अनिश्चित अशा पद्दतीची परिस्थिती तयार करून तुम्ही लोकां मदीं जो घोळ निर्माण करतात तो पूर्णपणे चुकीचो. आणि धारगळ अशा ग्रामीण वाठारांत सनबर्न आयोजन करप हें म्हाका दिसता आमी मान्य करपाक शकत ना. गोंयचेर दूरगामी परिणाम करणारो हो विशय थारतलो आनी त्या खातीर सरकारान ह्या विशयाचेर फेरविचार करचो अशें म्हाजें वैयक्तीक मत. एडवोकेट अमित बाब सावंत. पळय, सनबर्न हो जो विशय आसा पळय, ह्या विशयाक म्हजो तीव्रतेन प्रखरपणान विरोध आसा आनी भविश्यानय बी विरोधच आसतलो. आनी हे जे एक्झिस्टींग जे सरकार जे आसा पळय तांकां म्हाका रिक्वेस्ट करपाची आसा, विनंती करची आसा गोंय राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां की सनबर्न ही गोंयची संस्कृती, सनबर्न ही भारतीय जनता पक्षाची संस्कृती. आनी जे आज जे विद्यमान परिस्थितीन जे पर्यटन मंत्री आसात श्री रोहनजी खंवटे, हे विरोधी पक्षान आसतना एक तांकां फॉलो करताले, आमी बी तांकां फॉलो करताले. एक बरें लेजिस्लेचर, बऱ्या प्रकारचे वक्तृत्ववादी मनीस, बरें नेतृत्व. आनी आयज प्रामुख्यान तेंच्या हातान टुरिजम सेक्टर आहा, ते टुरिजम मिनिस्टर आसा. आनी तेंच्यांनी आयज एक आदर्श घालून दिवप गोंयच्या जनतेच्या मुखार, ही तांकां संदी आसा की सनबर्न नांवाचे दुश्ट प्रवृत्तीचे महोत्सव गोंयच्यान नेस्तानाबूत करपाक जाय. ही तांकां सुवर्ण संदी प्राप्त आसा. आनी खास करून पेडण्याची जनता हेका प्रखरपणान विरोध करतली. आनी आमचो डिमांडय आसतलो हो गोंयच्यान हेचो समूळ हेचें उच्चाटन जावपाचें. सनबर्न नाकाच. व्हेरी नायस ऑफ यू. तूं सामको खडेगाठ तलवार घेवन बसला. हे हांव सिद्धार्थ बाब कुंकळकर, हें कितें चल्लां? सगळे लोक जाणात सनबर्न गोंयांत जातलोच. ना म्हणप ऐन वेळार हळू परमिशन दिवप, हाजे फाटल्यान चड तिकेटी मेळप, चड पास मेळप, भितरल्यान कितें तरी समजोते करप, अशे तरेचे एक संशय लोकांच्या मनान आसता. तुजें फ्रँक मत कितें? डेफिनेटली सनबर्न हो 17 वर्सां फाटीं 2007 चालू जालो. खंय तरी एक नवो ब्रँड तयार करपाचो, एक EDM म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक फेस्टिवल हो हाजो एक नवो ब्रँड तयार करपाचो तो प्रयत्न आशिल्लो. आनी आयज सनबर्न हो आशिया खंडांतलो सगळ्यांत व्हडलो म्युझिक फेस्टिवल जावन आसा. खरी खबर.
म्हणजे आमी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता देर इज एक टुमॉरो लँड म्हणून बेल्जियमाक आसता, थंय जवळ जवळ 10 लाख लोक पार्टिसिपेट जाता. मागीर ताजे फुडें जर आमी गेले जाल्यार फील्ड डे म्हणून आसता, ग्लॅस्टन बिझी म्हणून आसता, अशे विविध UK आसा, लंडन आसा, अशे विविध म्युजीक फेस्टिवल हे जगभरांक जाता. सनबर्न जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हो जो फेस्टिवल आसा इट हॅज रियली कॉट ऑन. आनी सनबर्नाचे खुबशे ऑफ शूट्स जाले, म्हणजे सनबर्न हातून सनबर्न सिटी फेस्टिवल म्हणून ताणें एक ब्रँड तयार केला. म्हाका मुद्दम म्हणून सांगपाक जाय की सनबर्न कॅम्पस म्हणून एक तांचो आनी एक सब ब्रँड ताणें तयार केला. आनी ह्या सनबर्न कॅम्पसान IIT चेन्नय, IIT मद्रास हे प्रेस्टिजियस, हांव बिट्स पिलानी, NIT त्रिची, IIT भुवनेश्वर, IIT कानपूर, IIT इंदोर, NIT नागपूर अशे विविध प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्युशनांक तांणी परफॉर्म केल्या. जगावयले म्हाका दिसता बऱ्यांतले बरे हे EDM जे म्युजीक आसा तातूंतले सगळ्यांक बऱ्यांतले बरे म्युझिशियन्स हातून पार्टिसिपेट जाता. आनी एक कमर्शियल व्हेंचर म्हणून आमी ताचे कडेन पळोवपाक जाय. इट इज आमकां आनी ते टिकेटी ह्यो सामान्यांक परवडपाच्यो ना, 10,000च्या वयरूच टिकेटी आसता. मागीर खंयचो गोंयकार 10,000 रुपया दिवन एकटो वतलो थंय, हे म्हाका एक प्रश्न आसता. आनी म्हाका दिसता जे दूरगामी परिणाम जे किशोर उलयतालो, दूरगामी परिणाम केन्ना जाता, कोणाचेर जाता. हांव जर गेलो जाल्यारच जातलो. दुसऱ्या मुद्दम हांव म्हणपाक सोदतां की आतां म्हणलें प्रखर विरोध आसतलो, तीव्र विरोध आसतलो. तीव्र विरोध 28 तारीख डिसेंबर पर्यंत दवरपाक जाय, जाल्यारच तो तीव्र म्हणपाक शकतले. मागीर ती तीव्रता थोडीशी ना चूक जाली अशें म्हणपाक बी जायना अशें म्हाका दिसता. अशेंच दर वर्सा गेली 17 वर्सां हांव तेच पळयतां की खंय तरी उबे रावता तीव्र विरोध आनी मागीर ते तीव्रता हळू करून किशोर एक गजाल खरी की तुवें मान्य केला की अशे तरेचे टुरिजमाक जे आतां पळय फॉरवर्ड लुकींग फेस्टिवल्स आसात ते ताचेर निर्बंध घालात, नियंत्रणान दवरात, फेस्टिवल जावपा जाय. पूण हे जे पळय विरोध करपाचे पळय जे टॅक्नीक किंवा ते जे पळय एक आमचे कडेन एक सोशल एक्टिविस्ट हो धंदो जाला, कांय मोठ्यान विरोध करप आनी मागीर निमाणें कॉम्प्रोमायज करप. सो तो म्हणटा विरोध हो पूर्ण विरोध जातलो काय निमाणें कितें तरी करून कॉम्प्रोमायज जातलो ना. आतां पळय, आतां सिद्धार्थ जशें म्हणटा की दूरगामी म्हटल्यार कितें, जेन्ना गोंयान कॅसिनो येयलो पळय तेन्नाय त्या वेळारूय आमी पत्रकार म्हणून हांवें स्वता तरी ताचेर भाश्य करतना हाचेर दूरगामी परिणाम जातले. आनी दूरगामी परिणाम तेचे जे इतले भयानक सुरू आसात कॅसिनोचे, ते जर आमी पळयत, ते दूरगामी परिणाम जेन्ना जातात पळय तो पिडीत जो आसता तो इतको दुर्लक्षीत उरता की ताका समाज गेलो जुगारान सोंपलो. दूर खंयचे तुवें कारण कॅसिनो पेडणे तालुक्यान प्रामुख्यान आमचो विशय हा तो धारगळे तो सनबर्न जावचो न्हू. आतां अमित बाबाचो विशय हा तो गोंयानूच जावचो न्हू. हांव धारगळीन कित्याक म्हणटा, आयज म्हाजो पेडणे तालुका जो आसा पळय तो सोऱ्याचें व्यसन आनी जुगार हेतून इतलो फसलेलो आसा की त्या लोकांक तेतून कशे भायर काडटले आमी हेचेर आमी फोकस करपाक जाय. आयज तुमी थंय डेल्टीन कॅसिनोचे टाउनशीप प्रोजेक्ट एप्रूव्ह केला IPBन, म्हटल्यार थंयसर रोजगार कसले मेळटले, कॅसिनोशी संबंधित रोजगार मेळटले. म्हणजे ITIन आनी स्कुलान आतां कॅसिनो कसो खेळटात, नाजाल्यार टेबलां कशी मॅनेज करप हें आमकां शिकयतले काय कितें. पण तुमी तेतूसून लोकांक भायर काडचे सोडून त्या व्यसनाक आनी त्या नादाक आनीक चडान चड लोक कसो लागतलो अशा पद्दतीन जर प्रयत्न जाय. डेव्हिल्स एडवोकेट जावन एक प्रश्न विचारता. येस, तो प्रश्न असो की गोंय आनी उरला ऑलरेडी आमच्या शाळांनी ड्रग्स पावले. सोरो तर सामकी प्रतिश्ठेचें लक्षण. ल्हान भुरग्यांचे जर कितें वाडदिवस बारसो जालो जाल्यार सोरो सर्व करप जाल्यार सोरो दिले जाल्यार ते अर्थ उरना पार्टी. सो घरांनी पावला, शाळांनी पावल्या आनी खंय कितें उरलेलें गोंयूय काबार करपाक हो सनबर्न मदत करतलो. ह्या खातीर टुरिजम म्हणटात आनी टुरिजमाच्या नांवार कितेंय खपयतात अशें जावपाक शकना. खुबश्यो गजाली आमच्यान बऱ्यो अध्यात्मीक टुरिजम गोंय करया हें भाशणासून उलयतात, प्रत्यक्षान तेतून कितें म्हणटात. नाही डेफिनेटली टुरिजमाचें आमकां सगळें एक्सप्लोर करपाक जाय. आयज आमी सनबर्नाच्या नांवाचेर कित्याक शंका फोडटा म्हाका कळना. सनबर्न इज अ प्रेस्टिजियस ब्रँड. आयज EDM जो म्युजीक फेस्टिवल आतां जगभरान हो एक प्रकारचे आर्ट. दोन प्रश्न आहेत. पयलो प्रश्न म्हणतो पर्यावरणाचो, साऊंड पोल्युशन. येदे मोठ्या संबंध अणजुणे बेल्टान हायकोर्ट परत बडी मारतात तरी जायना. हालीं वर्तमानपत्र सतत सांगतात की हे असले ल्हान EDM सगळे शेकांनी चालू आसा. आमी आतां आयज उलयता ते सनबर्नाचेर. सनबर्नाचेर हांव तुमकां आनी एक सांगता स्पेशालिटी की इट इज अ व्हेरी स्पेशलायज्ड. तांचो हांव व्हेन्यूचेर एकदां पाविल्लो, नॉट फॉर द फेस्टिवल बट व्हेन्यू अरेंजमेंटाचेर.
तांच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्टेजीस आसता एकामेकाच्या सायडीन आसता म्हाका दिसता 5-6 तरी आसता हय. हांव मेजूना केन्नाच पूण म्हणजे टुमॉरोलँड जाता ते 14 स्टेजीस आसता डिफरंट एकाच टायमार 14 म्युझिक फेस्टिवल ते चालू आसता सायडीन बरोबर, पयस न्ही बरोबर. आनी एकामेकाचो आवाज दुसरे कडेन वतना हय. इतली ते खबरदारी घेता तांकां जाय पडटा इट इज कमर्शियल व्हेंचर सारकें. म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक सगळ्या कडेन एक कमर्शियल व्हेंचरान पळोवपाची एक मनोवृत्ती डेव्हलप करपाक म्हाका सगळे जर आमी अमित बाब एक्टिविस्ट सांग, अमित नदरेन बाब सांग, पळयल्यार तुका जावचें ना तुका पूर्ण सन्मान नाका हो तूं स्टँड घेता गोंयान सन्मान नाका एक पण तुज्या हाच्या पयलीं constituency तो भितर- फेस्टिवल पुण्यानय गेल्लो आसा एक काळ हय ताच्या नंतर परतून तो गोंयान आयलो हय. म्हजें म्हणणें इतलेंच आसा की आतां जशें सिद्धार्थ बाबान सांगलें की तेका तीव्रता ही तेची 28 तारीख पर्यंत उरता मागीर ते डायल्यूट जायत वता हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की ही पेडण्याची भुमी आसा पेडणेकारांची प्रचिती ह्या सरकार आतां जशें तेंच्यांनी सांगलें की अरेंजमेंटाच्या वेळाचेर ते त्या सायटीचेर गेल्लेले म्हणून इट वील सायन अ रॉंग मेसेज इन कंप्लीट कम्युनिटी दॅट BJP पार्टी इज ऑर्गनायझिंग दीस सनबर्न ना आय डिफर करनी तू अर्थाचो अनर्थ काडटा ना आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय रायट हियर हांव तुमकां सांगता एज अ प्रोफेशनल आय हॅड गॉन देर आताशें आणि तुम्ही हो क्लियर आता ह्या करपाचें वर्साचो न्ही. तुम्ही नाही, हांव तुम्ही तुमकां clear सांगता तुम्ही तुमकां. कित्याक म्हाका जो पर्यंत खबर आसा ना जस्ट गिव मी 1 मिनिट आय एम नॉट प्लेइंग एनी पॉलिटिक्स जस्ट गिव मी 1 रॉंग मिनिट स्टेटमेंट सहन करतो पळय, ना हांव रॉंग स्टेटमेंट सहन करतो ना तू तुझे शब्द परत घे परत घे, तुवें तेन्ना क्लियर करून न्हू तुवें तेन्ना क्लियर खंय केलें की आपण पर्सनली गेल्लो म्हणून यू आर रिप्रेझेंटिंग अ पार्टी ना हांव पर्सनली म्हणला शब्द पर्सनली आणि पार्टी यात फरक असता आतां पळय हे म्हाका तुम्ही- जितपत खबर आसा हा. म्हाका जितपत खबर आसा की म्हणजे ही हांगा संस्कृती तुकाय कळपाक जाय कितें उलोवपाक जाय, कितें ना तें. ही सनबर्न गोंयची संस्कृती न्हू ही सन्मान किंबहुना त्याच्याय पलीकडे वचून भारतीय जनता पक्षाची संस्कृती न्हू. तू अशें कित्याक आता म्हणटा? पळय कितें टॅक्सी आता पळय तेंच्यांनी जे सावंत सांगलें बाब, पळय, तेंच्यांनी जे सांगलें सावंत पळय, बाब सांग, तेंच्यांनी आमच्या तू आता संस्कृती न्ही म्हणटा संस्कृती म्हळ्यार कितें तेंच्यांनी जे पळय, तेंच्यांनी समाजान जे म्हाका- समाजान चालंत आसा ती संस्कृती तेंच्यांनी- आमच्याकडे सोऱ्याची बारा आयकय तेंच्यांनी आमच्याकडे पे- सोऱ्याची बारा पयलींच्यान आशिल्ली ही संस्कृती आता पळय आमची. आता ऐक न्ही, ऐक न्ही. आमच्याकडे ही संस्कृती- ऐक न्ही. संशोधन जालां आमच्या देवळांनी सुद्दां देवाक पांय पडचे हय. बदला खंय नाच पळोवपाक वताले लोक अशे तरेचे आता इतिहास पळय करून तेंच्यांनी दवरला. म्हटलें तो आमची- कितें आमची तेंच्यांनी कितें म्हटलें की ते हे विशय कोण तरी फुडें व्हरता आनी मागीर डायल्यूट करता हेच्या पयलीं इंग्लीश वाय मायभास जाय हे प्रखरतेन हेचें आंदोलन चलतालें कालांतरान हेचें कितें जालें सत्ता मेळ्ळी सगळे गजाली उपभोगपाक मेळ्ळे कालांतरान आणि खंय म्हणून- गेली म्हणून- ती मायभास खंय म्हणून जी गेली पळय- हे कोणाक हे तेंकां पळय हे सगळे आम्ही जर सनबर्नाचे लोक सनबर्न हांव ताजेर उलोवपाक तयार आसा. मनशान सगळ्यांक आमचें एका सरकार तांगडेन येतकीर जोखपाचें ना. इंग्लीश मनशान- स्कुलांक परमिशन मेळूंक ना. मनशान बरं, म्हाका एक सांग. म्हणजे ना, ना. एकूच मिनिट हय. मनशान जेन्ना उलयतना कोणूय आसूं कोणूय लिडर आसूं इज अ गुड लिडर कळ्ळें पण उलयता आसतना कशें आसा की तोलून मापून उलोवपाक जाय. ना, तो सगळे सारको एका उलयलो. तांगडेन हे पळय, जोखून हे पळय, जाय. हे पळय. आता तांगडेन न्ही, न्ही, जोखून हांव जाय. तुका- पेडणेकारांचे कितें हांव अस्तित्व पेडणेकारांक आसा. अमित बाब, highest अमित respect बाब, दिता. अमित बाब, हांव न्ही, तुका एक एकूच मिनिट, विचारता. राजू बाब, ना, हांव तुका support करता. ना, 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 हांव ना, तुका ना. आयकय. हां. हे- ना, ना, हे म्हाका जे एकूच BJP सांगपाक leader जाय. सुद्दां हां. म्हणून हे पळय तूं युवा संघटना चलयतालो तूं तांचे वेगवेगळे हाजेर आसा एखादो जर फेस्टिवल जाता हांव जर हांगा डिबेट करपाक बसलो आनी हांव सनबर्न म्हळ्यार कितें तो म्हाका खबरच ना अर्थ ना एज ए पत्रकार म्हणून हांवें सनबर्न कितें चलता वचून पळोवपाक जाय तशेंच एज ए BJPचो जबाबदार नेतो Definitely. म्हणून तूं गेलो ना जाल्यार अर्थ ना, उरना. आणि इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक म्हणून आसता पळय ती एका प्रकारचो कलेचो प्रकार तो जशें सपोज म्हाका जर क्लासिकल म्युझिक आवडटा खूब जाणांक आवडना खूब जाणांक हिंदी फिल्माचे आयटम सॉंग्स आवडटा खूब जाणांक ते आवडना खूब जाणांक किशोर कुमार आवडटा प्रत्येकाची आवड निवड पळय, वेगळी वेगळी आसता exactly. म्हाका दिसता आमची जी संस्कृती आमी जी डिफायन करता पळय ते आमकां खूब डिपली संस्कृती बदलल्या रे आमी गोंयची. बाराची आता संस्कृती पळय, म्हणटा ना, तशेंच राजू बाब, जर- एक तशेंच एक- जर एक मिनिट एकूच मिनिट. मोठको चलता राजू बाब, तुमकां? आता ती संस्कृती आमची. आता मडको कोणाक चलता सरकार कोणाच्या सरकारान एक्शन घेवपाची सरकार मडको चलयना. मडको बंद घालूंक जाय ना, सरकारान. चलयना. खंय मडको चलता जाल्यार सिद्धार्थ बाब जे सांगता पळय एक गजाल आमी मान्य करपाक जाय की सनबर्न हो एक म्युझिक इलेक्ट्रॉनिक म्युझिक आणि तो- फेस्टिवल तो व्हडले व्हडले जगातले हय जगातले व्हडले व्हडले सामको फॉर्मोस्ट Yes. लोकांक आवडटा येस आणि जगातले सामके फेमस कलाकार थंय येवन सादरीकरण करतात. हे जालें सादरीकरणाचो विशय बरोबर ते सादरीकरण आमी मंगेश काळे नाजाल्यार आनी कोणाक तरी कलाकाराक हाडून हांगासर करू कलाकार शकतात. प्रोग्राम करता असो सनबर्न न्हू सारकें. तो थंय आपली कला सादर करता पूण ती कला एन्जॉय करपी जे लोक आसता पळय आतां जर तूं पळयशीत लिस्ट आसा तेजेर
टेबलां आनी टेबलाचे चार्जीस 1 लाख 1.5 लाख सारकें. त्या टेबलार कितें कितें सव जातले तुका, कितल्यो बाटल्यो सव जातल्यो तुका, Correct. ह्यो सगळ्यो गजाली भितर येता. बरोबर. सो प्रश्न थंय फक्त संगीता पुरती मर्यादित ना. ती जी संस्कृती तो जो म्हणटा ती संस्कृती जी आसा ती ह्या सगळ्या गजालींक फॅसिलिटेट करपी प्रमोट करपी अशा पद्दतीची संस्कृती आसा. आमकां जर अशाच पद्दतीन आमचें पर्यटन जर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार मागीर आमचें गोंय वयतलें खंय. हांव कितें म्हणटा कितल्योश्योच बऱ्यो गजाली आसात. ह्यो गजाली आमकां भारतीय जनता पक्षा कडल्यानूच शिकपाक मेळ्ळ्या एके काळान. आयज तो पक्ष भारतीय जनता पक्ष उरोंक ना पळय हें म्हाका खंत सांगची पडटा. तेचेर उलयतलो जाल्यार आमकां डिफ्लेक्ट जावचें पडटलें. बरं. तेचेर आमी या नाका. पूण हांव ताजे कडेन वता. सनबर्न पयली फावट जेन्ना काँग्रेसीच्या टायमार जालो. प्रश्न न्ही लोकांच्या मनान आसा. नाही, तो प्रश्न हांव- कितें सांगता. संस्कृती हो विशय भाजपानच हाडलो. भारतीय हय, जनता भाजपा पक्ष- आजूय संस्कृतीचेर कसिनो ठाम आसा. कसिनो नाका म्हणपी भारतीय जनता पक्ष आशिल्ले कारण तो हांव- जुगार हांव- ऐका हांव- सांगता हय. म्हाका उलोवं जुगार प्रवृत्तीक प्रोत्साहन दिता अशें म्हणटाले. सनबर्नाच्या संदर्भात जी चर्चा जाली ती अशी की सनबर्न प्रदूशण करता, सनबर्न ड्रग्स हाडटा, सनबर्न आमचे तरुण पिढीक वायट मार्गाक व्हरता. हें जें पळय कितें वायट दुश्ट चक्र आसा हें दुश्ट चक्र कितले मेरेन फुडें व्हरप. नाही म्हाका दिसता जी मिसकन्सेप्शन्स आसात आय डोंट नो हांव म्हाका ते इडियम म्हाका आवडना पर्सनली. म्हाका म्युजीक व्हडलीशी लागना. सो हांव क्लासिकलय वतना आनी हांव इडियमाकय वतना कित्याक हांव कितें सिनेमाची गाणी ती 4 कितें आयकता मराठी गाणी म्हाका आय प्रिफर. सो म्हाका म्हजें म्युजिकेचें रिलेशन तितलेंच. म्हणून जर आमकां जर कमर्शियली वायेबल आमी ब्रँड तयार करता ताका गव्हर्मेंट रेग्युलेशन्स कितें करपाक आसा म्हाका दिसता आमचें सरकार हें समर्थ आसा. whatever regulation needs to be done, whatever is allowed in the law is permitted there. आता जर 1 लाखाचे जर कोण टेबल थंय विकता आनी ते टेबल विकते घेवपाक जर कोण आसा अँड एवरीथिंग इज विदीन द लॉ जाल्यार म्हाका दिसता आमकां कितें ना, ताका सिद्धार्थ, हातून संस्कृती खंय पेट्यार हातून जाता. भितर एक गोम असते अशी. आता पळय तूं फाटले जर 3 म्हयने पळयत गोंय हायकोर्ट सतत बडी मारत आसा की ज्या पद्दतीन लेट नायट पार्टी जाल्ल्यात, ज्या पद्दतीन हे पळय शेक्स आहात ते ज्या पद्दतीन कर्कश आवाज लावून लोकांची न्हीद कळयले. भुरग्यांची परीक्षा असतात definitely, I agree with you. एक्झॅक्टली अंजुणे तर सतत आणि ते I fully agree with you. एक अर्दान ते म्हणजे आजूर तसो कायदो आसा हायकोर्ट स्ट्रिक्चर्स पास करता तरी इम्प्लिमेंट जायना. दुसरे अर्दान तेच आणि हांव ना, कसं म्हणटा this is a हांव एक communication. हांवें एक साम्यक न्ही एक विचार म्हणपाक सोदता असो की जो सगळे आमी एक डिबेट करतात डिबेटींतल्यान जर एक बरो जर सुवर्ण मध्य आमी काडपाक शकले. हांव एक रिक्वेस्ट करता ऑपोज करच्या परस तुमी पळया ते कितें तें आनी ताका कशें रेग्युलेट करपाक शकता. म्हाका दिसता इफ दॅट सजेशन्स कम न्ही हातून संस्कृतीचो नाश ना. सर राजूबाब 17 सनबर्न जाले गोंयांत. 17 अजून मेरेन 17 सनबर्न जावनूय अजून पर्यंत ताका सिस्टम कित्याक येना. तुम्ही जर धारगळ सनबर्न करतात जाल्यार धारगळच्या लोकांक थंयसरले जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी आसात किंवा जे लोक आसात बाबा तांकां तुम्ही विश्वासान घेवन असो आमी कार्यक्रम करपाक सोदता. आमी अजूनय आव्हान केलें की ह्या सनबर्नाचो बाबा कितें राज्याक फायदो कितें, थंयसरल्या थळाव्या वाठाराक कितें फायदो हें आमकां स्पश्ट करा. तुम्ही ठरयलें सेटिंग केलें धारगळे करपाचें म्हणून सरकार कोर्टान सांगता आमी वी हॅव नॉट गिवन परमिशन ही सेलिंग द तिकेट. हें सगळें कशें आमी मान्य करपाक शकता. बरं म्हाका एक सांग म्हाका किशोर बाब एक प्रश्न आसा. कांय तेंप पयलीं हांवें बरयल्लें हय. की सनबर्न चल आमकांय नाका आशिल्लो हय. पण तुमी हाडलो न्ही तुमकां टुरिजम वचतो Yes. म्हाका दिसता ओके चल आतां तूं स्विकारया. पूण लोकवस्तीन लोकांक विश्वासान घेनासतना अशे तरेचो फेस्टिवल लोकांच्या तकलेर हाडून माझें म्हणणें तेच सो हांव आसा. कितें म्हणटा किशोर बाब वाय नॉट की असे काही जागे गोंयांत आसात जे सेक्लुडेड हय. जे लोकां पासून पयस Yes. लोकवस्ती वचून हय, पयस हय. अशे जागे तुम्ही निर्धारीत करात. Yes. विशेषतः बेतलान Yes. जंय एक्सपो जाल्लो हय. डिफेन्स एक्सपो हय, जाल्लो हय. अशे काही जागे आहात हय. जंय सामकी दर्याची कड आसा आणि दुसऱ्या अर्दान तो जर पॅक करत न्ही एरिया ते कोणाक लोकांक न्हू माझें त्रास तेच जायना. म्हणणें 17 वर्सां सनबर्न जावन जर ह्यो गजाली आमी जाग्यार हाडीन ह्यो कित्याक गजाली सो जाग्यार तूं ताका पडटात? प्रोसेस तूं ताका अशे तरेचे जालो जो लोकांक ना त्रास जायना. सुरवातीकूच सांगला की आमची पळय प्रेमेंद्र शेट जो मयेचो आमदार आसा तेचो भाव आदलो सभापती अनंत शेट हे आमच्यान आयज ना. कित्याक ना ताका कारण कितें ठरलें हो एक वेगळो विशय. त्याच प्रेमेंद्र शेटान एक दीस विधानसभेन सहज उलयता तो भावनेच्या भरान म्हणपाक लागलो की गोंयांत सोरो बंद जावपाक जाय. तेची अक्षरशः थट्टा विधानसभेन जाल्ली थट्टा सगळ्यांनी. आयज आमी मान्य करपाक जाय की सोऱ्या पासून आमची गोंयकारांची सुटका ना. जात्रेक राजूबाब माझ्या जात्रेक हांवें जुगार बंद केल्या कारणान भर देवळान एका देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यान सगळ्या लोकां समोर म्हाजो अपमान केलो. कितें केलंय
आमकां 35,000 येतले जाल्यार ते वगडान घातले मरे. Correct. ही परिस्थिती आमची. सो व्यसन आमी मान्य केलें, जुगार आमी मान्य केले, आता त्याच्यो फुडल्यो सगळ्यो पातळ्यो आमी मान्य करया. Correct. मागीर कितें उरलें आमचें? बरोबर. सो तू म्हणटा की काही बंधनां घालून एक तांकां Yes. वेगळो जागो दिवन अशें तरेन सन्मान जर जावंक जर शकता. I fully agree. म्हणजे जर हाजेर- जर पर्यटन चलपाक जाय, जर सरकारी कर्मचाऱ्यांक त्यांचो पगार मेळपाक जाय, जर तुमकां आमकां सामाजीक येवजण्यो मेळपाक जाय जाल्यार ह्या असल्या सोरो, जुगार, कॅसिनो, सनबर्न हे करचेच पडटले. त्याच्यापासून मुक्तता ना आणि त्या खातीर तो करतात त्याला करा, पूण खंय तरी वेगवेगळं हाती करा. करा. So- नाही so- हांव किशोरा बरोबर एग्री जाता, कित्याक सम रेग्युलेशन हॅज टू बी देर. Correct. एक पॉलिसीच करपाक जाय. म्हाका दिसता सरकारांनी ते घेवपाक जाय मनार. खंय तरी दर म्हाका वर्सा सिद्धार्थ fix- म्हज्या मनान एक विचार आयलो पळय की कितें जाता जाणा, सुरवात आमी करतात, सनबर्न करतात, कसिनो हाडटात, पूण मागीर त्यो लॉबी इतल्यो स्ट्रॉंग जातात की सरकाराच्या हातान कांय उरना. हांव फक्त बीजेपी म्हणना हातून. फाल्यां जर समजा काँग्रेस सरकार आयलें, फाल्यां महाराष्ट्रवादी आयलें किंवा आप आयलें, कोणाच्या हातान कांय उरना, कारण त्यो लॉबीज इतल्यो स्ट्रॉंग जातात आनी एक पब्लीक प्रेशर तयार जाता की ना आमकां जाय. सो अशे परिस्थितीन आज जे कितें पळय चल्लां, हे जे पळय दर्यावेळेचेर म्युझीक शेकांनी चलपी वेगवेगळ्यो पार्ट्यो, सोरो आनी ड्रग्स, हें आतां सरकाराच्या हाता भायर गेलां. ना आतां भायर डेफिनेटली वचूं ना. कशें जाता की खंय तरी एक घटना घडटा आनी ताजो मागीर उगीच तो बावू करपाक लागता. सी यू शुड नॉट जनरलायज सिच्युएशन्स. गोंयांत आतां टुरिझम कितली वर्सांच तरी चलता. इनफॅक्ट म्हाका दिसता 70 हांवें जे वाचलां पळय, तेन्ना हांव भुरगो, 70 तुमकां खबर आसतली, देयर वॉज समथींग कॉल्ड एज हिप्पी कल्चर विच ग्रीव इन, म्हणजे हांगा गोंयांकच तयार जाल्लें. एक्झॅक्टली. आयज तें ना. बरोबर. म्हणजे आयज तेन्ना जर सोशल मिडिया ताजे आशिल्ली, फुडें तेन्ना जर हांव ह्या- आनी ह्या- किशोर ह्या- आशिल्लो ह्या- जाल्यार- ह्या सगळ्या हिप्पी कल्चरांतल्यान एक ट्रान्स म्युझीक म्हणून आयलें, गोवा ट्रान्स, गोवा जाचो ट्रान्स. जगभर आयकलां प्रसार हांवें. जाला. हय. खंयच्याय इडियम फेस्टिवलांनी गोवा ट्रान्स म्हणटा वाजयतात, पूण ताका ड्रग्स लागतात. हय, हय. कळ्ळें तुका? सो ताजो संबंध ड्रग्सा कडेन आहा. पूण हांव म्हणटा तशें अशे तरेन करूयेत काय कितें की बाबा कांय प्रमाणात कंट्रोल हाडून Definitely. एक सेक्लुडेड प्लेस तयार करप. अरे हाजे खातीर एक सार्वमत तयार करप. सगळे राजकीय पक्ष चल आमी हो हांगा कोणाक त्रास जाय, हय. हो आमी परमनंट फेस्टिवल वेन्यू म्हणून दवरया. थंय अशे तरेची खंय अशा तरेचे खंयचे म्हणजे Exactly. वाय सरमन ओनली आनी Exactly. कोण जर तयार करता ताजो Exactly. आनी एक ब्रँड आसा, Exactly. तांकांय करपाक थंय बरे तरेन parking आसतलें, थंय बरी अल्टरनेटिव्हली position. वाय ओनली इडियम. बरोबर. जर फाल्यां जर कोणी आमचो जर बरो म्युझिशियन आयलो, Exactly. जाका 10,000 लोक पळोवपाक येतले, येस वी शुड डू इट. Exactly. सो जाग्यार हो प्रस्ताव तूं फर्मागुडी सुद्दां न्ही आवाज तो वयर आसा. बेतूल तुवें सांगलें हय. लाकेरी बेस्ट जागो आसा. हो तूं प्रस्ताव तुज्या सरकारा कडेन घालूं शकता. डेफिनेटली डेफिनेटली. सो तूं सावंत बाब तूं विरोध कित्याक करपाक आतां पळय. जाय? पळय आमी एक निश्कर्शाचेर जर येतात की बाबा ईडीएम हाका तूं कांय करूं शकना, ईडीएम येतलो, अशे तरेचे फेस्टिवल जातले, गोंयांत टुरिझम हें जाय तो म्हणटा टुरिझम ना जाल्यार पगार कोण दितलो? गोंय हें राज्य सस्टेन कशें जातलें? म्हणजे गोंय हे राज्य कझिनोचेर तुज्या सनबर्नाचेर सस्टेंड आसा. एक म्हणजे सांगपाचें आयज जो म्हणजे पेडणेकारांक ग्रांटेड जे धरलेले आहा पळय ते चुकीचे आसा. आयज जो वेन्यू सुद्दां म्हणजे हांव हेच्या प्रखर विरोधानच आसा आनी भविश्याने आसतलोच. पण आयज ते 2 हॉस्पिटलां आसा सायडीन. काल थंयसरल्या एक सरपंचान हेचो उल्लेख केला. तुजें आयुष हॉस्पिटल थंय सायडीन आसा, 1 किलोमिटराच्या रेडियसा भितन येता ते खंय तरी हार्डली 500. तुजे रेडकर हॉस्पिटल आसा, क्रिटिकल पेशंट त्या हॉस्पिटलान एडमीट आसता. तशें जर ह्या पर्यटन मंत्र्याक लोकांचो जर आक्रोश जर पळोवचो आसा गोंयचो, जे सावथाच्यान जे आतां हांगा हाडले ट्रायल करपाक, GCAचो ग्रावंड आसा पर्वरी. मंत्री महोदयान टुरिझम जर ताका बुस्ट करपाक जाय सन्मानाच्या माध्यमांतल्यान जाल्यार GCAच्या ग्रावंडाचेर हेचो प्रयोग करपाचो. आनी लोक मागीर कितें उलयता पळय, थंय सुशिक्षीत लोक, पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही वेल एज्युकेटेड लोकांची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी म्हणटा. आमकां तुमी पेडणेकारांक ग्रांटेड धरता मरे, तुमी पर्वरी व्हरान तूं उबो कर, मागीर एज्युकेटेड लोक तुका कितें म्हणटा तें कळटलें. आनी सनबर्न हो कल्चर म्हाका दिसता पळय आयज संदी आसा ह्या पक्षान, म्हणजे आयज विद्यमान परिस्थितीन जो पक्ष सत्तेन आहा त्या पक्षान बरेचशे आदर्श गोंयच्या जनतेक घालून दिल्लेले आहाय. सो आमी रिस्पेक्टय करता. हांव वेळोवेळी उल्लेख करता, मनोहर भाईचो उल्लेख करता, राजन भाई आल्लेकराचो उल्लेख करता किंवा पार्सेकर सरांचो उल्लेख करता. आनी ताच्याय पलीकडे वचून ज्या संघाच्या कुशींतल्यान आनी मुशींतल्यान हो पक्ष उबो रावला ते म्हणजे सुभाष भाई वेलिंगकर, हेंचोय आमी उल्लेख करता. ह्या पक्षान बरेचशे गोश्टी गोंयकारांक शिकयल्ले आसा. आयज ही संदी आसा आयज म्हणजे एक कन्सर्न घेवपाचो आनी नाका बाबा चल हें सनबर्न बिनबर्न आमकां नाका, सनबर्नाच्या पलीकडे वचचें आमी. वचत तात्वीक उलयतशें दिसता तुका? ना, नाही, जे 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 न्ही पळय ना. आमी कशें आमी एक प्रॅग्मेटीक जावपाक जाय. प्रॅग्मेटीक म्हळ्यार अशें की पळय आमकां सत्य हें बाबा गोंय कांय गजाली आतां गोंयांत कांय आमी कांय करूंक शकनात.
ना राजूबाब, वंटीर वचून तकले आपटून काय अर्थ ना. आमकां कितें जालां, आमकां आतां म्हणजे आमी पत्रकारितेन आसल्या कारणान आनी वेगवेगळे व्ह्यूज आणि वेगवेगळ्यो चर्चा जाल्ल्या कारणान आमी तात्विकपणा सोडटात आणि खंय तरी प्रॅक्टिकल मार्ग सोडतात. पण ही तात्विकपणा सोडून 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 ना, आयज तो आमची म्हणटा परिस्थिती- हे आयज आमची oppose परिस्थिती करता, खंय जाल्या? oppose करता. आयज आमची परिस्थिती खंय जाल्या तुका सांगता पळय. सनबर्न तोंड कशें आमी पडटात, आयकय. सनबर्न सोडून किशोर- 8 मजली बिग डॅडी कॅसिनो हॉटेल प्रोजेक्ट मोर्जेन येता. म्हणजे तुमचे भावी प्लॅनूच आमकां बरबाद करपाचे जर आसात जाल्यार तुम्ही कसल्यो आणि आता तात्विक गजालीनूच आमी आतां वाचपाक शकतात, ना जाल्यार वाचपाक शकचे ना. आणि म्हाकाय दिसता सर की ह्या सनबर्न जो आता पेडण्या धारगळ म्हणटा गव्हर्मेंट वील डेफिनेटली गेट अ लेसन थ्रू एंटायर तालुका ऑफ पेरनेम. जे कितें आउटपूट येवपाचो आसा, जो कितें जन आक्रोश जावपाचो आसा पळय, तो नेक्स्ट विकांतल्यान सगळ्यांक कळपाचो आसा कितें पेडण्यान घडपाचें आसा. आनी त्याच्या उपरांत जर सरकार जर आपल्या डिसिजनार जर ठाम रावता, म्हणजे सरकाराक फुडले जर तेंचे पुंजी वेरियस पॉलिसीज किंवा स्किमी दिवपाक हे सनबर्न जर लादपाक जाय न्हू जाल्यार तेचे राजूबाब, येदो व्हडलो इव्हेंट त्या मतदारसंघात येता आणि त्या मतदारसंघातल्या दोनूय आमदारांक जर खबर ना व्हेरी नायस. याचे अर्थ कितें? सो व्हेरी नायस. तुमचे दोगी जाणां कडल्यान तुमचो आमकां मतितार्थ कळ्ळो. आतां हांव सिद्धार्थ कळ्ळो. सिद्धार्थ पळय, आतां अमित सावंतान सामकें निर्वाणीचो इशारो दिलो. सबंद पेडणे तालुका पेटून उठतलो. आमचो किशोर म्हणटा दोनूय आमदारांक विश्वासान घेवना. सो पेडणेकारांक जर नाका जाल्यार सनबर्न थंय जातलो. ना, म्हाका दिसता एक उदो किशोरान एक बरी म्हत्वाची एक गोष्ट उलयलो. हय. किशोरान म्हणलें की जी गोष्ट जाता ताजी सरकारांनी खंय तरी लोकां कडेन सांगपाक जाय की कितें बरें कितें वायट. हय. मागीर ताणें एक्चुली तो जो उलयलो पळय कशें आसा, खंयचेय जर कमर्शियल कोर्स जाता जाल्यार ताका फायदेय खुबशे आसता. हय. आयज आमच्या भुरग्यांक रोजगार जाय म्हणटा आमी, जाल्यार तांकां आपल्या पांयार उबे करपाक कशें रावतले. आयज जर म्हणजे इव्हेंट आसता पळय, इज अ व्हेरी बिग इंडस्ट्री. जशी फिल्म इंडस्ट्री चलता, त्या एक फिल्म करपा फाटल्यान जवळ जवळ 1000-1500 लोक लागता. विविध म्हणजे टेक्निकल लागता, तातूंत ते च्या हाडपाचो भुरगो पसून लागतलो, ताजे हॉटेल चलता, कितलेशेच गोश्टी चलता. तशेंच म्हाका दिसता आमकां आयज प्रत्येक कमर्शियल व्हेंचर्स आमी जे करता ताजे फाटल्यान आमकां फायदो कितलो जाता, ताका आमकां नुकसान कितलें जाता. फायदो मागीर हांव म्हणटा तशें पेडणे नाका अशें जर ना, म्हणलें म्हणून म्हणलें हांवें की खंय तरी भुमिका ना म्हणून सरकारची भूमिका हांव सांगपाक शकना, कित्याक आय एम नॉट अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन. पण बीजेपी म्हणून यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन अशें हांव मानता. भारतीय जनता पक्ष हो सदांच लोकां बरोबर रावला हय सारकें. आणि लोकां कडेन वचूनय तो आपले मत तो घेतलोच डेफिनेटली. आनी पक्ष विल डिसायड फायनली ऑन वॉट पीपल वॉन्ट. सारकें फायनली इट इज द पीपल्स वर्डिक्ट. सारकें. म्हणून लोकांक समजून सांगपाक जाय की बाबा हे पॉझिटिव्ह ताजे एस्पेक्ट आसा बरोबर. आणि हे ताजे नुकसानय आसा. बरोबर ना. पण लोकांक- 17 सनबर्न जावनूय सरकार सांगूंक शकना जाल्यार दिस इज समथींग सिरियस. तो म्हणटा मागीर तांच्या आरोपान एक तथ्य म्हाका दिसता. काल एक कांदोळेचो जसो एक पंच तो इलेक्टेड आणि बरो रेस्पॉन्सिबल पंच, तो म्हाका सांगतालो की खंय तरी कांदोळे जर आशिल्लो जाल्यार वी वूड हॅव वेलकम्ड इट. बिकॉज आतां आमकां कळटा की कांदोळे कितले नुकसान जाता ते. हे 3 दीस सनबर्न जावन ताज्या नंतर फुडले 3 दीस हे 6 दिसां भितर जे पळय ते जोडून काडटाले पळय, आयज तांकां कितलें नुकसान जाता ते ना जावन कळटा. म्हाका दिसता आमी प्रत्येक गोश्टीचेर आमचो एक इकॉनॉमीक मॉडेल बिल्डअप करपाक जाय. आमचे फुडले पिळगी घेवन हांव मुद्दम म्हणटा आमी आयज जसो जसो काळ फुडें वता, आमी 70चे उलयले तो हिप्पी कल्चर, आयज सोशल मिडिया आनी हो मोबायल इतलो प्रचलीत जाला. ते ल्हान भुरग्याक पसून हांव केन्ना हॉटेलांत वतना पळयता की ताका 1 वर्साचे पसून भुरगें नासता, पूण ताच्या फुडें एक मोबायल दिता आनी बाकीची फॅमिली आपले कितें खाता ती मोबायलाचेर आसता. मागीर इतलें हे सोशल मिडिया स्प्रेड जालां, एडिक्शनशें जालां. सो जसो जसो काळ बदलता, आयज एआयचेर उलयता आमी, फाल्यां आनी कितें तरी येतलें. सो आमी काळाच्या निमाणे आमचे कार्यावळीचो वेळ सोबत आयला. म्हाका तुजे कडल्यान परत मागता, पेडणेकारांक नाका जाल्यार एडीएम थंय जातलो काय ना? डेफिनेटली पेडणेकाराच्यो व्ह्यूजय लक्षांत घेवपाक जाय, तांकांय सांगपाक जाय. म्हाका दिसता Yes. हांव ते ठाम मताचो आसा. ह्या तुज्या स्टेटमेंटाचेर आमी कार्यावळ सोंपया. Yes. ईडीएम हो गोंयच्या कल्चराचो भाग म्हणना, पण गोंयची नेसेसिटी जाता काय कितें, टुरिजमाची नेसेसिटी जाता काय कितें, अशे तरेचे एक विचार सतत घोळटा. लोक म्हणटात नाका जाय, पूण आमी म्हणटा तशें कॅसिनो हो आतां आमचो एक भाग जालाच आनी चडांत चड कॅसिनो येत आसात. खंयचेय सरकार आयले जाल्यार ते आडोवपाक शकना. पूण एक म्हत्वाची गजाल ह्या चर्चेंतल्यान मुखार आयली तशी टुरिजम म्हळ्यार कितें वारो येता तशें टुरिजम वचप न्ही. सरकाराचें एक
कायम स्वरुपी धोरण असचें पडटलें की आमकां फुडल्या 25 वर्सांत अशें टुरिजम जाय आनी तातूंत जर सनबर्न बसता जाल्यार त्या संदर्भात लोकां कडेन चर्चा करची पडटली, Yes. विचार विनिमय करचो पडटलो, संवाद सामकें. करचो पडटलो. म्हाका दिसता अशें तरेचें धोरण सरकारान तयार करचें की आमकां कितें जाय आनी फुडल्या 25 वर्सां आमकां कशें टुरिजम तरी जाय. तातूंत जर सरकार लोकांचे असता. फायनल सरकारी लोक आणि एक वरास सरकारान होय विचार करपाक जाय की एक वरास टुरिजम बंद घालून कितें Okay. जाता तें पळोवपाक जाय. येस, वेल टेकन अमित बाब. तुम्ही सगळे आमच्या कार्यावळीन आयल्या, किशोर, अमित बाब आणि सिद्धार्थ. एक म्हत्वाची चर्चा ह्या हातूंत जाल्या, हातूंतल्यान सरकारान कितें बोध घेता सरकार हाका हेंच आमकां पळोवपाचें आहा. तुम्ही नमस्कार, तुमकां धन्यवाद. नमस्कार. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.